फाटले लोकसभा तसे विधानसभा वेंचणुकीचे तुळेंत हे फावट मतदानाचो टक्को देंवतलो खंय कसो पळयात आमचो वेंचणुके वेलो खाशेलो हवाल। पाचय जागे जिखपाचो भाजपाचो दावो, पण कमी मतांनी जिखतले म्हणटा भाजपा। म्हापशाही मार्जिन 1000 आसूं येता अशें तांचे म्हणणे। पणजे पोट वेंचणुकेची उमेदवारी मेळ्ळी बाबू शिमोन सेराताक। भाजपाचो उमेदवार अजून निश्चित जावंक ना। 19 मेक जातली पोट वेंचणूक। चांदेलचो 75 वर्सांचो विष्णू गांव जाला बेपत्ता। नरेंद्र मोदीचे 10 तारखेचे सभे उपरांत घरा पावलोच ना विष्णू। घरचे लोक घेता अजूनही सोद। येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। 23 एप्रिलाक जाल्ले लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोट वेंचणुकेची टक्केवारी कितली ती आमकां कळ्ळ्या, पण फाटले वेंचणुके परस हे खेपे उणें मतदान जाला काय चड जाला काय तितलेंच सुमार, अर्थातच तें लोकांच्या मुडानच थारायला। तरीकय मतदानाचे मानसिकतेचो अदमास घेवपाचो आमी यत्न केला। आमच्या सल्लागार संपादकान 2014चे तुळेन 2017चे वेंचणुकांचे निकालांचे विश्लेषण करपाचो यत्न केला। पळयात। नमस्कार। 23 एप्रिलाक गोंयांत इलेक्शन जालें। 2 लोकसभेचे सीट आनी 3 असेंब्ली बायपोल्स, पूण हांचो सगळ्यांचो रिजल्ट आनी मागीर पणजे जातले सगळ्यांचो रिजल्ट येतलो 23 मेक। एक म्हयनो सगळ्यांक रावचें पडटलें आमकां कोण येतलो, कोण जिखतलो, कोण हरतलो हें पळोवपाक सगळ्यांक उमळशीक लागली आसतली। पूण वोटिंगाचो जो पॅटर्न आसा त्या पॅटर्ना वयल्यान कांय अदमास खात्रीन काडपाक येतात, पूण ते जर काडटली जायत जाल्यार ताजे खातीर थोडे कंपेरेटिव्ह एनालिसीस गरजेची आसा जी आमी हांगा तुमचे मुखार दवरतात। ती पळोवन तुमच्यांनी तातूंतल्यान अदमास काडपाक तुमी शकतात। हो व्हिडिओ जरी फास्ट आसलो तरी ती एनालिसीस आनी ती फिगर्स पळोवपा खातीर तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी मदीं पॉज करून पळोवपाक जाता। पयलीं आमी ह्या लोकसभेच्या ओवरऑल सगळ्याक जो पळय वोटींग जाला त्या वोटींग पॅटर्नाचेर या। हातूंत भितर तुमकां जो पळय वयर दिसता तो 2019 हो हांव कर्सर हालयता तो, आनी सकयल आसा तो 2014। हातूंत भितर बेजिकली टोटल जो आसा तो गेल्ले खेपेक 2014 77% आशिल्लो तो ह्या खेपेक 75% जाला, म्हणजे 2% कमी। हो दुसरो आसा तो साउथ गोवाचो जो 75% वोटींग जाल्लें तें ह्या खेपेक परत 73% वोटींग जाल्ल्या 1% कमी। आनी 79% वोटींग जाल्लें गेल्ले खेपेक नॉर्थ गोवाक तें ह्या खेपेक 76% म्हणजे 3% कमी जाल्लें आसा। एक लक्षात घेयात की जवळ जवळ 75 ते 80 हजार वोटर ह्या खेपेक वाडला आनी तो वाडून पसून तातूंतल्यान ही परिस्थिती आमकां हांगा दिश्टी पडटा। मुखार आमी या ते म्हणजे नॉर्थ गोवाचेर। नॉर्थ गोवा भितर जो डिफरन्स दिसता तो डिफरन्स तुम्ही पळयलो जाल्यार हे वयर जी आमकां 2 लायनी दिसतात त्यो वयर लायली आसा त्यो 2014च्यो आनी 2019च्यो, पूण हातूंतलो जो डिफरन्स आसा तो डिफरन्स हांगा झिरोच्या सकयल दाखयल्लो आसा। आनी तातूंत भितर फक्त मांद्रे आनी म्हापशां ह्या 2 कडेन आमकां वोटींग चड जाल्लें दिश्टी पडटा। बाकी कडेन सगळ्याक ह्या खेपेक वोटींग कमी जाल्लें आसा ते झिरोच्या सकयल गेला। फक्त सांखळी आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातूंत भितर 1% चड जाल्लें आसा। आनी एक्झॅक्ट फिगर्सांचेर या 76% वोटींग जालां जाल्यार 76 आनी एबोव खंय खंय जाला जाल्यार तें जालां हांगा 2019चो चार्ट आमी जर पळयलो जायत जाल्यार दिसता जाल्यार मांद्रे 87%, सांखळी 85%, दिवचले 82%, मये 81%, प्रियोळ 78 आनी म्हापशांय 78, वाळपय आनी पेडणे दोनी कडेन 77% आनी पर्ये आनी थिवी ह्या दोनी कडेन 76% अशे तरेचें वोटींग आसा। आता तेच बिलो 76% खंय जाल्लें आसा जाल्यार सांताक्रूज 75%, शिवोली, ताळगांव, कळंगूट आनी साळीगांव ह्या सगळ्याक 74% जाल्लें आसा। कुंभारजुवा आनी पर्वरी 73% जाल्लें आसा। हळदोणा आनी पणजे 72% जाल्लें आसा आनी सांतांद्रे 71% जाल्लें आसा। अशे तरेचो हो चार्ट आसा। हातूंत भितर कमी खंय जाल्यार बॅड टर्नआउट जो आसा सामको वायट टर्नआउट तो म्हणजे प्रताप सिंग राणेच्या पर्येच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -7%, वाळपय विश्वजीत राणेच्या हेल्थ मिनिस्टर बीजेपीचो तातूंत भितर -5%। हे कित्या खातीर हाजे अदमास तुमच्यांनी काडपा जातात। कळंगुटे आनी प्रियोळा आनी शिवोले ह्या तिनूय कडेन -4%। ह्या तिनूय कडेन तातूंतले फक्त प्रियोळ जी आसा ती प्रियोळ परत गोविंद गावडेची, कळंगूट बीजेपी MLA मायकल लोबोची आनी शिवोली गोवा फॉवर्डाचो MLA आसा जो पालयेकार आसा ताजी, थंय बी कमी वोटींग जाल्लें आसा। पर्वरी रोहन खंवटेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -3%, कुमारजुवा पांडुरंग मडकयकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -3%, हळदोणा परत बीजेपीचो MLA ग्लेन तिकलोच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -3%, अशें कमी वोटींग जाल्लें आसा।
हातूंत भितर फेअर टर्नआउट जो आसा तातूंत बरो म्हणटा साळगांवचो जो -2%, साळगांव बरोबरच मये, पणजी, पेडणे, ताळगांव आनीक थिवी ह्या इतले कडेन -2% आसा. जाल्यार दिवचले आनी सांतांद्रे ह्या दोन कडेन -1% आसा. सांताक्रूज जी सेम 75 दोन्ही फावट. म्हापशां भितर फक्त 1% चड जाला वोटींग ओवरऑल थंय एसेंब्लीचें इलेक्शन आसून पसून. सांखळी भितर 1% परत सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी फक्त 1%. मांद्र्या भितर चड वोटींग जाल्लें आसा गेल्ले खेपे परस. हांगा इतली सगळो बोवाळ आनी सगळें जावन पसून ते 6% चड वोटींग जाल्लें आसा अशी परिस्थिती आसा. आतां आमी सावथ गोवा कडेन या. सावथ गोवा कडेन जर पळयली जायत जाल्यार ह्यो वयली दोन लायनी आसा त्यो 2014 आनी 2019च्यो. आनी हांगा झिरोच्या कडेन सकयल जी आमकां मार्क दिसता थंय नॉर्था परस हांगा इल्लें चडूच कमी जाल्लें आमकां दिसता. तातूंत फक्त शिरोड्या भितर जें आसा तें शिरोड्या भितर वोटींग चड जाल्लें आसा. आनीक मडगांव जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या मडगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिगंबर कामतीच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर इल्लें चड 1% वोटींग जाल्लें आसा तितलेंच. बाकी सगळे कडेन कमी 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 वोटींग जाल्लें आसा. म्हणजे कशें सादारण 73% वोटींग जाल्लें आसा सावथा भितर. जाल्यार 73% आनी एबोव कोण आसात ते आमी पळोवया. तातूंत भितर हायेस्ट आसा ते शिरोडा जंय ऑफकोर्स बायपोल आशिल्लो एसेंब्लीचो 84%. सावड्ड्या भितर 80%, सांग्या भितर 79%, केप्यां भितर 78%, कुडचड्या भितर 77%, मुळकय भितर सुदीन ढवळीकराची कॉन्स्टिट्युएन्सी 76%, काणकोण 74%, फोंडा 74%, दाबोळी 74%, फातोड्डा 74%. अशे तरेचे हांगा हें आसा. आनी 73 एंड बिलो कितले आसात तर मडगांव 73%, मुरगांव 72%, कुडचोरी 72%, नावेली 70%, 69% नुवे आनी कुंकळी आनी वेळ्ळी भितर 68%, वास्को दा गामा आनी कुठ्ठाळी ह्या दोनी कडेन 66%, जाल्यार बाणावली भितर 65%. आतां आमी पळोवया की बॅड परफॉर्मन्स सामको ह्या खेपेक वोटर्सांचो टर्नआउटाच्या बाबतींत खंय आसा जाल्यार तो एलिना साल्डनाच्या कुठ्ठाळी बीजेपीची कॉन्स्टिट्युएन्सी -7%. मडकय सुदीन ढवळीकार जो खंय मतांक हुडायतलो म्हणटाले थंय जवळ -6% वोटींग जाल्लें आसा गेल्ले खेपे पर्यंत. वास्को भितर बीजेपीचो काल्लूस आल्मेदाचो थंय -4%. काणकोणा भितर परत काँग्रेसीची कॉन्स्टिट्युएन्सी इजदुजाराची -4%. मुर्मुगांव मिलिंद नायकाची बीजेपीची कॉन्स्टिट्युएन्सी -4%. सांग्या भितर -3 प्रसाद गांवकार. बाणावली चर्चिल आलेमावाची -3%. नावेली लुईजीन फालेराची -3%. फोंड्या भितर रवी नायकाची -3%. नुव्या भितर बाबाशान आसा ताची -3%. ही अशी तरेची परिस्थिती. फेअर परफॉर्मन्स तातूंत खंय आसा जरी सुद्दां मायनस आसा तरीकय दीपक पावसकराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक -2%. कुंकळी लाफासाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काँग्रेसीच्या -2%. कुडचड्या निलेश काब्रालाची कॉन्स्टिट्युएन्सी -2%. केप्यां ऑपोजिशन लिडर बाबू कवळेकराची -2%. दाबोळी आनी कुर्तोरी हे दाबोळीची मोविन गुदिन्नाची -1%. कुर्तोरी सार्दिनाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तरीकय ती -1%. वेळ्ळी भितर -1%. फिलीप नेरीची. फातोड्ड्या भितर विजय सरदेसायची 74-74. दामू नायक आनी विजय सरदेसाय दोगांयचें काम. मडगांवा भितर 73%. दिगंबर कामतीची 1% वाडल्या आनी शिरोडा भितर 4% वाडल्या. कित्याक थंय बायपोल आसात म्हणून. आतां म्हत्वाची गजाल जी आतां थारायतले ते म्हणटात ते म्हणजे मायनिंग बेल्ट. हो मायनिंग बेल्ट घेतना हांवें एक गजाल केल्ली आसा की मायनिंग बेल्टा भितर दिवचले, थिवी, मये, सांखळी, परये, वाळपय, फोंडा हे बेल्ट घेतल्यात. शिरोडाय बी घेतला कित्याक शिरोड्या भितर बऱ्याचशा एरिये भितर मायनिंग आसा मुखार थंय पंचवाडी आनी त्या वाटच्यातल्यान. आनी त्याच बरोबर केपें, कुडचडें, सावड्डें, सांगें हे घेतनाच मुरगांव, वास्को आनी दाबोळी ह्योय कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्यात कारण हांगाय मायनिंगाच्या रिलेटेड सगळी पोर्ट ट्रस्ट आशिल्ल्यान रिलेटेड आसात आनी त्या मायनिंगाचो फटको हांगा बसला. आनी हांगा जर आमी पळयली जायत जाल्यार हांगा सगळ्याक फक्त सांखळी भितर इल्लें 1% चड, शिरोड्या भितर 4% चड हें जर सोडली जायत जाल्यार बाकीच्या सगळे कडेन -1, -2, -3 अशे -5, -3 अशे तरेचे आसात. हे सगळे आमकां हांगा पळोवपाक मेळटात कशे तरेन आसा ते. हाजेर कशें कितें जातलें तें आमकां पळोवचें पडटलें. हो मायनिंग बेल्ट बऱ्योचश्यो गजाली थारायतलो. दुसरो आसा तो सावथ गोवा खातीर म्हत्वाचो तो सालसेगीचो भाग म्हणजे हो कोस्टल बेल्ट जंय मायनॉरिटीची मेजॉरिटी आसा अशे तरेचो हो भाग जंय फ्रांसीस सार्दिनाक वोट्स वतली आनी एल्विस गोमसाकी वतली काय कितें आनी ती स्प्लीट जाल्यार ताजो फायदो नरेंद्र सावयकाराक मेळटलो काय कितें अशे तरेची सगळी चर्चा चलताली. त्या भागा भितर हांगा आमकां दिसता तो पळयलो जाल्यार सकयल जर आमी सकयलो जर ग्राफ जर पळयलो सालसेटीचो बेल्ट जाल्यार थंय बेजिकली कुठ्ठाळी भितर -7, बाणावली -3, नावेली -3, नुव्या -3, कुंकळी -2,
कुर्तोली -1, वेळी -1, फातोड्डा 0 आणि फक्त मडगांवा भितर 1% चड वोटींग. अदरवायज ही सालसटीच्या बेल्टाची ही परिस्थिती आसा. आता आमी बायपोल्सां कडेन या. बायपोल्सां भितर हांगा कंपेरिजन करतना 2017चें पयलींचें असेंब्ली इलेक्शन आनी हें असेंब्ली इलेक्शन अशे तरेचें कंपेरिजन केल्लें आसा. थंय मांद्र्या भितर गेल्ले खेपेक 87% वोटींग जाल्लें, ह्या खेपेकी 86.52 म्हळ्यार 87%चेंच वोटींग जाल्लें आसा. त्याच बरोबर म्हापसा 78% वोटींग गेल्ले खेपेक जाल्लें, ह्या खेपेक 77.55 म्हणजे जवळ जवळ 78% खूब लागींचें वोटींग जाल्लें आसा. शिरोड्या भितर मात 86% वोटींग गेल्ले खेपेक जाल्लें, जे ह्या खेपेक 84% जाल्लें आसा, 2% कमी अशी परिस्थिती आसा. आनी तातूंत भितर कितें जालां की गेल्ले खेपेच्या आनी आतांच्या हातूंत भितर 2017 to 2019 वोटर्स वाडल्यात आनी ते वोटर्स वाडले तरी तातले कितले वोटर्स चड आयले हे आमी लास्ट वर डिफरन्स जो मेळटा आमकां त्या डिफरन्साच्या हातूंत भितर पळोवया. जे मांद्र्या भितर 791 म्हणजे जवळ जवळ 800 वोटर वाडल्यात ह्या खेपेक, पूण फकत 408 चड लोकांनी मतदान केलां. म्हापश्या भितर 400 वोटर वाडले, 405, पूण फक्त 86 चड लोकांनी मतदान केलां. शिरोड्या भितर 704 वोटर्स वाडले, पूण थंय बी फक्त 58 चड वोटर्सांनी वोटींग केल्लें आसा. अशे तरेचें हें सगळें चित्र आसा. हें सगळें चित्र तुमी पळोवचें. तुमकां जाय जाल्यार परत फाटल्यान वचून पॉज करून पळोवचें आनी ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी तुमच्या चर्चेंतल्यान थारावचें की ह्या वोटींग पॅटर्नांतल्यान कोण येतलो, कोण पडटलो, कोण दिसतलो हें तुमी सांगचें आनी तुमी थारावचें. नमस्कार. लोकसभेचे 2 आणि विधानसभा पोटवेंचणुकेची 3 सीट आमी जिखतले. भाजपान आत्मविश्वास दाखयला, मात मार्जीन थोडे उणें जावं येता अशें तांचें म्हणणें. गोवा 365 केल्ले पॅनल चर्चे वेळार तांणी हो दावो केला. भाजपाचो महासचिव सदानंद तनावडे म्हणटा, उत्तर गोंयचो भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक 50,000 परस उण्या मतांनी जिखतलो, जाल्यार 2014 वर्सा दक्षिणेचो उमेदवार सावयकार 30,000 मतांनी आघाडी घेवन वेंचून आयिल्लो. हे खेपे कितल्या मतांनी येतलो ताजो अदमास सांगता तनावडे. पळयात. उत्तर गोंयच्या संदर्भात कोणाकूच सांगा बशिल्ल्यांक दुबाव नाच जिखतात काय कितें तेन्ना ते श्रीपाद नायक हे डेफिनेटली जिखतात. कारण गेल्या वेळार मातशें लीड चड, ह्या वेळार सादारण लीड ही सादारण 50,000च्या आसपास लिडान हय, गेल्या वेळापेक्षा थोडीशी कमी आसतली, पण आमी जिखतात. हांगासर लीड जी आसा ती सादारण 15 ते 20,000च्या लिडा भितर भारतीय जनता पार्टी दक्षिणे भितर निवडून येतली. फाटले खेपे दयानंद सोपटे 7,000चे मार्जीन घेवन मांद्रेच्यान, जाल्यार सुभाष शिरोडकार 5,000चे मार्जीन घेवन शिरोडेच्यान वेंचून आयिल्लो. हे खेपे तांच्या मार्जिनाचेर उलयता सदानंद तनावडे. पळयात. मांद्रे मतदारसंघात दयानंद सोपटे हे 2 ते 2,500च्या लिडा भितर जिखतात. आमचे सुभाष शिरोडकार जे आसात ते 100% थंय जिखून येतात. परत लीड साधारण म्हज्या अंदाजान 2 ते 3,000 लिडान ते निवडून येतात. 2017 वर्सा म्हापशा फ्रांसीस डिसोजा सुमार 6,500च्या मार्जिनान वेंचून आयिल्लो. तनावडेच्या कोतान म्हापशा डिसोजाचो पूत जोशुआ बरे मार्जीन घेवन वेंचून येतलो. म्हापसा मतदारसंघात आमी जिखतात हे आज आमी मोकळे 100. म्हापसा मतदारसंघाचे जे लीड आसा हे तशेंच 1,000-1,500च्या आसपास आमी टफ आसा, पण आमी जिखतात. गोवा 365 ब्युरो. पणजी मतदारसंघात जातले पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीन बाबूश मोन्सेराताक उमेदवारी दिवपाचें निश्चित केलां. पणजेत अपक्ष म्हण वेंचणूक लढवू शकता अशें म्हणत ह्या म्हयन्याचे 18 तारखेक बाबूश काँग्रेसीत गेल्लो. पणजे मतदारसंघा खातीर आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकाराचें नांव घोळटा आसलें तरी भाजपान अजून आपलो उमेदवार थारावना. अखिल भारतीय काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीन बुधवारा दिल्ली बाबूशाक तिकेट दिवपाचें थारायलें. बाबूशाक उमेदवारी दिल्ल्याचें काँग्रेसीचें पत्रय बाबूशाक मेळ्ळां. 19 मेक पणजेची पोटवेंचणूक जातली. बाबूश शुक्रारा उमेदवारी अर्ज भरपाक शकता. The smart city, when we started a smart city in 2016, that was the time we were ranked at 91 or 90. Okay, 2017 we were ranked at 157. 218 in 2018 we were ranked at 357. Now I am saying when we are spending crores of rupees, we need to improve. When you have not received 1 rupee commission, no, that is the time you have got a guts and you have got a conscience to stand there. Because if I have taken something from you, I have got no guts or conscience to stand there and get the work. Because he will say, what the hell are you standing for when you have taken your cut of it? Parikh had basically had given a free hand to all.
And now it is not nothing, it is no legacy and all this thing. It is all these people who were at the last days of Parikar's dying bed. These are the people who want their survival. That is the reason they are pushing this on. The people of Panjim should realize one this thing. I am a fellow. If I promise, I will deliver. ब्युरो रिपोर्ट पणजी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. मतदान करात अशें तिरवाळच्या लोकांक सांगपाचो आमी आमचे परीन यत्न केलो. मतदान करप कित्या खातीर गरजेचें तेंवूय सांगलें. आतां ताचो फुडें कितें परिणाम जाता तो पळोवया. गोंयचो मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणालान म्हटलां. लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतना मार्ले तिरवाळ ह्या पैंगीण गांवांतल्या 250 लोकांनी काल मतदानच केलें ना. थळावो आमदार, हेर राजकारणी, वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी सगळ्यांनी वचून मतदान करपाची तांकां विनवणी केल्ली. पूण गांवांत गरजेच्यो सुविधा दिवंक नाशिल्ल्यान राजकारण्यांचो निशेध म्हण तांचे मदल्या एकल्यानय मतदान केलें ना. गांवांत लायट ना, रस्तो ना, पूल ना, देखून तुमकां आमची मतां ना अशें म्हणत तांणी आदी सांगिल्ले प्रमाण वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालोच. Received some votes have been casted there. So since it is falling in the shadow zone of the communication, mobile signals are not there. Only late when they come back after filling all the forms, when they are received at the deposit center, we will come to know. Even I am very eager to find out whether our discussion with them worked out or not. That what I am saying is that by end of the poll, that area, even I was there, so your mobile signal doesn't work there. So like we can't get, like anything I would say it will be a wild guess. So let us wait for the proper figure. Even like since I personally went there, so I would like to know the voting participation of that particular area. मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान आमचो खबराकार श्याम च्यारी. लोकसभा आणि विधानसभेच्यो 3 पोटवेंचणुको मंगळारा जाल्यो. आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत मतदानाच्या दिसा मेरेन पुलीस आणि अबकारी खात्यान केल्ले कारवायेत भारतीय चलन, सोरो, घुवळी वखदां आणि हेर वस्तू मेळून सुमार 11.5 कोटींचो मुद्देमाल जप्त केला. मुखेल वेंचणूक आयोगान हे विशीं माहिती दिल्या. 2014चे लोकसभा वेंचणुकेत 32,09,096 रुपयांचो सोरो जप्त केल्लो. जाल्यार 2017 जाल्ले विधानसभा वेंचणुके वेळार 12,89,06,70 रुपयांचे भारतीय चलन, 10,76,09,022 रुपयांचो सोरो, 3,31,01,200 रुपयांची घुवळी वखदां आणि 19,34,04,02 रुपयांच्यो हेर वस्तू जप्त केल्ल्यो. मंगळारा जाल्ल्या लोकसभा आणि 3 पोट वेंचणुका वेळार 2,75,05,063 रुपयांचे भारतीय चलन, 83,70,08,167 रुपयांचो सोरो, 31,727 रुपयांची घुवळी वखदां, जाल्यार 5,69,891 रुपयांच्यो हेर वस्तू जप्त केल्यो. ऑब्झर्वर आणि रिटर्निंग ऑब्झर्वर संबंधित मतदारसंघातल्या उमेदवारांकडे चर्चा करून जप्त केल्ल्या ईव्हीएम मशीनांतल्या मताविशीं निर्णय घेतले अशें मुखेल वेंचणूक अधिकारी कुणालान सांगलें. मतदानाक सुरवात जाल्या उपरांत शिवोले, कुंकळे आनी पेडण्यां ईव्हीएम मशिनांनी इबाड जाल्लो. उपरांत वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ती मशिनां जप्त केल्लीं. देखून इबाड जावचे पयलीं ज्या लोकांनी मतदान केल्लें तांच्या मतांचें कितें जातलें असो प्रश्न निर्माण जाल्लो. This all tomorrow, as you know, like there will be scrutiny carried out by in presence of the candidate by observer and returning officer. So at that time they will find out exactly what to do with that. We had replacement, I would say, during the mock poll. 13 CU, 9 BU and 28 VVPAT machines were replaced in North Goa. In South Goa, 12 CU, 5 BU and 12 VVPAT were replaced. During the actual poll, we had replacement of 4 CU, 4 BU and 15 VVPAT in North Goa. In South Goa, 7 CU, 7 BU, 20 VVPAT. So total during the poll, the replacement of EVM and VVPAT is 11 CU, 11 BU and 35 VVPAT. So percentage wise, the replacement during the poll is 0.67% of CU, 0.67% of BU and 2.12% of VVPAT.
EVM आणि व्हीव्हीपॅट मशिनांच्या सुरक्षेविषयी कुणाला माहिती दिली? पळ्यात तो कितें म्हणटा तो. Right now, these machines will undergo a double layer security in which inner cordon will be guarded by central forces, outer cordon will be by the state military police, not the local police. And these will be always under 24/7 CCTV, and feed will be given to the CO office and DO office. There will be a display screen outside but within the campus, wherein the candidates or their representative or political party's representative can sit there and watch how the machines are, how the basically strong room is functioning. We had put in proper protocols. Right now the candidates, after the voting, the candidates can accompany the EVM. They can put their signature or lock or seal on the lock also when these machines reach the strong room. So it is completely in association with, I would say, the candidates, and full transparency is there and full proof security is there. In Hindi there is a saying, na parinda bhi par nahi maar sakta hai, so that kind of things are there. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोश्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. पेडण्याच्या चांदेल वाठारांतल्या लोकांक फाटल्या कांय दिसां सावन एक प्रश्न सतायता. 75 वर्सांचो विष्णू गोपाळ गांवस गेलो तरी खंय? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे पणजे जाल्ले सभेत वांटेकार जावपाक म्हण विष्णू पेडण्या सावन आयिल्लो. तेन्नाच्यान तो गायबच आसा. 10 एप्रिलाक ही रॅली आशिल्ली. हे गजालीक आतां 15 दीस जावन गेल्यात. चांदेलच्या बाकीच्या लोकांक सांगतान विष्णू मोदीचे सभे खातीर एप्रिलाचे 10 तारखेर पणजे आयिल्लो. सभेक तो हजरय आशिल्लो, पूण घरा वचपाच्या वेळार तो परत बशीत चडलोच ना. ताचे बरोबर आयिल्ल्या लोकांनी ताका कांय वेळ सोदलोय बी. उपरांत हे विशीं तांणी ताच्या चल्याकय कळयिल्लें. बापायक सोदपाक विष्णूचो चलो पणजे आयिल्लो. पळयात तो कितें सांगता तो. बीजेपीची मोदी येवपाचो आसलो आनी तेका लागून आमचे सगळे गांवचे लोक गेल्ले ते. आमची बस वयताली म्हणजे आमच्या जाणट्यांक संवय आसा की घरा कडेन कोण हरशीं भोंवपाक वचना न्हू ती. म्हणजे जेन्ना हें वयता पळय सगळे लोक वयता पळय तेन्ना ती एकटे वयता. तांकां BJP काँग्रेस अशें कितें लागना. ताका लागून ती अशी गेल्ली. पुलीस कंप्लेन केले, आक्षी स्टेशनार गेले. ना कितेंच ना. म्हणजे हांगासरल्यान बस गेल्ली पळय तेन्ना तांकां कळोंक ना की तो ना म्हणून बशीन. हय तांकां कळ्ळें. तेंच्यांनी आमी नासले तेंच्यांनी समज आमकां फोन मारलो असो असो दादा आमचो ना म्हणून. पूण मागीर ते रावले थंय सोदपाक रावले. ते सोपासर रावले. येवन सगळें काबार जायसर थंयच आसले ते. म्हणजे लास्टाक हांवें तांकां सांगलें तुमी चला म्हटलें. कित्याक तो म्हटलें कोणा वांगडा तरी येयला आसतलो, वळखीचो कोणा मेळ्ळो आसतलो म्हणून. आनी ते मागीर येयले. आनी मागीर परत हांव मोटरसायकल घेवन गेलो आनी 11:30 एक सर थंय पावलो आनी सगळे स्टेडियमार बी पळयलो. तेन्ना कोण नासले, फक्त ते माटो काडटाले ते आसताले. म्हटल्यार थंय खंय ना. सगळे बस स्टँड बी सगळे दोळे ओपन गेले. म्हटलें कोणी कितें सांगलें आमकां थंय आसा कोण तरी आसा असो इन्क्वायरी करून सगळे मिसींग बी ते सगळे हें घातले. सगळे हॉस्पिटल बी सगळे दवरले. सोयऱ्यांक गेले वचून पळयल्या. सोयऱ्यांक सांगला सोयरे सोदता कित्याक म्हणजे कोणा कडेन उलयल्लो बी असो आमकां वखद ना. आतां थोडे लोक अशे थंयचे सांगतात ते सायडीचे, पूण ते कशें सांगता फोटो पळोवन सांगतात. ते एक्झॅक्ट सांगना. हांगा आसलो हें खातालो हांगा हे बसलेलो अशें बी सांगता. म्हटल्यार ते एक्झॅक्ट सांगना. फिजिकली सारको आसलो पूण तरी आतां मातसो जाम जाल्लो आसतलो. विष्णू बेपत्ता जावपाची कागाळ आक्षी पुलिशेंत नोंदयल्या, पूण अजून मेरेन ताचे विशीं कसलीच म्हायती मुखार येवंक ना. तुमकां हो मनीस दिसलो जाल्यार ताचो चलो दिनकराक हे विशीं कळीत करात. ह्या मोबायल नंबराचेर फोन करात. 9422395651 9922007514 9359122725 9423313230. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. 90% भुरग्यांची मुळां गांवांनी आनी शेतांनी आसात. ताची जाणविकाय शिबिरांतल्यान जाली जाल्यार भुरगीं सैमा कडेन पर्यावरणा कडेन आकर्शीत जातली अशी आस्त
कृषी संचालक माधव केळकरान उक्तायली. वी फॉर फातोड्डा आणि शेती खात्याचे वतीन फातोड्ड्या विद्यार्थ्यां खातीर शेतकी प्रशिक्षण शिबीर सुरू जाला. 1 मे मेरेन ते चलतले. ताच्या उक्तावणाक उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय, कृषी संचालक माधव केळकार, मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता आंगले प्रभुदेसाय आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ही सगळी भुरगीं आसात, हातूंतली 80 to 90% सगळीं भुरगीं हांची मुळां जी आसा ही गांवांनी आनी शेतांनी आसात आणि ताची जाणीव ह्या कॅम्पांतल्या मार्फत जर तांकां जर करून दिली जाल्यार ते परत निसर्गा कडेन एनवायरमेंटा कडेन आकृश्ट जातले आणि आयज बाकीच्यो सगळ्यो इंडस्ट्रीज ज्यो आसा फ्लरीश जायत आसा ताच्या परस आयज एनवायरमेंटा बद्दल चड जागृताय निर्माण करपाची गरज आसा. आणि हो जो कॅम्प आसा जातून ताणें भाजीपालो कसो लावपाचो पासून कितें मशरूम कशे लावपाचे, बेनिफिशियल इन्सेक्ट्स खंयचे आसात, हार्मफूल इन्सेक्ट्स खंयचे आसात, अशा सगळ्या गोष्टीचो जो टोटल एक होलिस्टीक कॅम्प जो ऑर्गनायज केल्लो आसा हो म्हाका दिसता इन लाँग रन भुरगीं सगळीं एक बरो मॅसेज घेवन वतले. आमचे कडेन 20,000 हेक्टर जमीन पडंग आसा जातून पिकां काडूं येतात. तरणाट्यांक शेतांचें म्हत्व समजावन सांगलें जाल्यार ती शेतांत देऊ शकतात. ते दिकेन अशे तरेच्या शिबिरांतल्यान यज्ञ जातलो अशें उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायन सांगलें. We have around 20,000 hectares of uncultivated land in Goa which needs to be brought under cultivation. Now, to ignite a young mind and make this young mind influence their parents or elders is also one of the intentions. We are trying to, this 8-day course will not only give an orientation of agriculture, but will teach you plant propagation methods like grafting, like mushroom cultivation, like vermicomposting. They'll take them to visits in farms. The whole idea is to somehow bring about some interest in the urban population, the young urban population about agriculture. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक तुमच्या आवडीचो चॅनल गोवा 365 मोग आसचो.